हे चिंतून रातची म्हाका न्हीद पडून आसली आनी ते जागृतायेन रातची नोकेत्रां मेजता मेजता हांवें म्हजी बोटां उलपावन घेतली. हांवें चेन स्मोकर्स विली, हे फकत तुझे विशय कोण न्हय, हांवूय तुजे खातीर तितलेच विशय आसले. कोणाचें चित्रां पित्रांक सुद्दां पूण आखरेक हांव फकत तुजोच रूपकार पळयतां. पूण आमी एकामेकाच्या संगताक जियेतालीं, पूण नशिबान आमकां एकठांय हाडूंक ना. तूं म्हज्या मनांत नाच, पूण म्हजी जिणेंत तुजोच स्वास आसा. तूं म्हजे जिणेंत ना खरें, पूण निमो स्वास मेरेन हे म्हज्या काळजाचे दार फकत तुकाच उक्तें आसतलें. तुकाच उक्तें आसतलें. म्हाका आतांच म्हज्या फ्रेंडाचो फोन आयला आनी तो सांगतालो की फ्रँकी आनी ताची मामा दुबयसान परत येयल्यान म्हणून. Oh my God! Oh my God! Oh Jesus! हा नको फ्रँकी कसो बरो करचो. स्कली डोंट वरी, फाल्यां पयली फ्लॅट करून आमी वयचे. फ्रँकीक मेळोन आमी दोगांनी एकट्यानी सांगताक मोती दिवपाची थारायलेलो म्हूण सांगतली. ओके, डोंट वरी. ना ना ना, तुमी सगळीं आयली जाल्यार सगळो गोंदळ जातलो. हे काम हांव एकटें सांबाळटलें आनी तें करूंक हांवें काळजी ना जावचें पडटलें.